आमकां जालो सारको टायम आनी आमकां इंट्रो सुद्दां करपाक टायम मेळ्ळो सो गाडयेन सामको इंट्रो दिता आनी आमी वयता कामाक आनी तुमकां मेळटली आमी सांगची बाय. हे गायज गुड इवनिंग. तर आमी आतां कामाचेर येयली आनी फ्रेश बी जाली. हय आनी आमकां लागला सामकीच भूक सो आमी भाजून घेता आमकां पराठे आनी तेजे पयलीं आमी खाता स्वीट जॅकी आसा आनी ते सगळ्यो मोडलेल्यो आसा स्टील आमी खाता सगळें म्हणलं आनी आमी आतां परोटा वीथ कितें घातली मे बी शेजवान चटणी अदरवायज आमकां बेश्टे सुद्दां आवडटा ते. सो परोटा आमकां आतां आवडपाक लागल्या चिकना वांगडा बरें लागता ते पयलीं तितकें आवडनाशिल्लें भाजत ना आत्तां घातलं तेल घातलें पोळे कशें दिसता न्हू पट्टे पराठा. हय सो सो पराठा जाले. पराठा न्ही लो फ्लेमीचेर म्हाका भाजता ते मातूय आवडना. अशें हाय फ्लेमीचेर केले न्हू जाल्यार क्रिस्पी जाता आनी मातशें ऑयल चड लागता. ऑयल बी घालना जाल्यार ते तितकें बरें लागना. सो हें जालें आतां काडून घेता आनी आमी एन्जॉय करता वीथ आवर सेजवान चटणी. पळय तेणी शेजवान चटणी घेतल्या. हय बरें लागता शेजवान चटणी बरोबर. एक टेस्ट कर आनी पळय. शेजवान चटणी वांगडा तुमी केन्ना ट्राय केल्या परोटा? हांव फर्स्ट टायम ट्राय करता. मस्त लागता. म्हणल्यार कितें शेजवान चटणी म्हणल्यार नॉन व्हेज लॉलीपॉप बी खाता काय तशें हें येता बाय. सो इफ व्हेज आसता त्या दिसा शेजवान चटणी आमच्या खातीर बऱ्या पडले ते. सो आमकां बिकॉज बरें. आमी नॉन व्हेज लवर न्ही दोगांय. चला ते सो आतां आमी हें फिनीश करता एंड तुमकां मेळटा मागीर. तुजो गो फाटल्यान हांव. हाय. तर आमी उदक खालो तो पराठा बीन मागीर आमी काय करूना. हय सो आतां आमी मिरसांग्यो इल्ल्योश्यो उरलेल्यो जे की मम्मीन आतां चडश्यो काडले ते थोड्योच आमकां दवरलेल्यो खंय. सो आमी आतां त्यो काडटा थोडे वेळ काडटली. सो तुमी बी पळयात मिरसांग्यो त्यो बारकेल्यो राव पळय दाखयता. यो गो कॅमेरा सकयल मातसो गो. सो हे पळय त्यो मिरसांग्यो इल्ल्योश्यो आहा म्हळ्यार अर्दे तुवें उदक केल्ले न्हू आनी मम्मीन ऑलरेडी मम्मी करपा बसल्या. आतां आमी बी बसता. इल्ली आसा सो आमी ट्राय करता की फास्ट फास्ट जाल्यार. हय हांवें दवरपाच्यो काडलेल्यो. आमी ते पुरोहिताचे फेस्ताक हें पळोवच ना अश्यो कितें कितें घेवन बसता ते. काल आमी वचोन येयली न्ही ते फेस्ताक जाल्यार आमी एक सायड ते सोला बी आसता खंय थंय ते आमी कांयच पळोवंक ना. तेच मेन तें म्हणल्यार आमी प्लीज गेली मातशी. सो आमी हाफूच फेरी भोंवली ती नाल्यार असलें सगळें आसता ते उकडी येता न्हू हे त्यो आसा त्यो कितें उकडी येता ती चारूच आसा त्यो नोकऱ्यो जातल्या न्हू. येवनी सांग आमी केन्ना घेतली तर. सो हांव फास्ट ट्राय करता मिक्स रेस्ट घेवपाक बरें दिसता न्ही मातशें. पळय मिरसांग मोठ्यो मोठ्यो असलेलो फीश करी करपाक बी यूज जाता मेन मीन्स असल्या मिरसांगाच्यो कडी बी बरी लागता तेच्या खातीर आमी ह्यो मिरसांगो यूज करता. बट ह्यो मातश्यो म्हारग ह्यो आसता काय त्यो आसता बटन मिरच्यो म्हणटा जाता बटन मिरच्यो. चितलेलें आमी फक्त तुळशी बीन कितें तियो बीन घालपाच्यो. करप जालें ना आतां करपा ना मदींच पावस येयलो न्ही गरम आतां तुळशी जालें आसतलें.
गरम जाता सो आमचे फास्ट फास्ट विथीन 5 मिनटां भितर आमचे मिरसांगे रेडी. हे करून येवते बरे तेनी काडून दवरल्या बरे होते आनी हे बी तेवढ्यो. सो आतां हात धुता न्हू उलपतले. हॅलो गाईज, गुड इव्हिनिंग. तर न्हू आमी काल कांयच शूट करूना, मागीर अर्देच केल्ले पयले. सो आमी दोनी मेळून कालचो आनी आयचो कंबायन ब्लॉग अशी टायप. काल आमी चड शूटूच केलं ना, फक्त आमी लास्ट ते मिरसांग्यो हे केल्यो, तोडयो बी काडल्यो आनी तेच्या नंतर आमकां कितें तरी मातशें काम येयलें. कंटिन्यू आसतालो जाल्यार तुमी म्हणटले हें आनी कितें करता अशें कितें काय ना. काल सामको दिलो आशिल्लो तो कितें म्हणून घालून दी अशें म्हणून मागीर म्हणलें आसूं आयज आनी फाल्यां मेळून हें करुया. तर उदळ आमी कामाच्यान बी येयली आनी केंस भिजलेले तेजे खातीर तेंकां आतां उगयल्या. आनी कितें समोसा बीन खालो. शूट कांय करूच ना, कॅमेरा हातीन घेवूच ना असो. हय. सो आतां चल आमी या च्या करपाक. सो आतां आमी न्हू चाव करपाक वयता. सो तुमी बी येयात आमच्या वांगडा चाव करपाक. ती चाव पिता आमी, मम्मी बी. सो हांव येता म्हणल्यार ऑलरेडी येयल्ले दिसता च्या करपाक. सो हे पळय आमगे ब्लॅक टी मिन्स फुटीचे आमगे. ए मम्मी तुम्ही दुधाची चाव पिवपाची गे. हेच का हे हितूनच सेपरेट काय तुम्ही सेपरेट. हितूनच इल्ली आमकां फुटी चाव आमी काडटा. हय, फुटी चावेक बी आमी पालो इल्लो घालता, आमकां ते आवडना चड. सो आमी इल्लीशी चाव काडटा, बाकीची चाव तुमची. तर न्ही आमची चाव जाली. हे कर गो, हितूचीच हाफ दवरपाची मागीर तुमकां इल्ली इल्ली. ते गरे सोंपले. ती गोड बिस्कीट आसा आनी ही आमची तुका जाय गोडावन पळय केक ती गती ती. सो हे पळय चाव आनी पयता फस्ट खावपाक. तुका खंयचे बिस्कीट जाय गो. येलो हायड एंड सीक. ह्यो बी बिस्किटे बरे लागता बट तितले आमकां आवडना. स्टील हार्ट फॉर यू गायज. पळय हार्टू शेपीचो त्यो न्हू. हे हांवें आयजूच पयले. चलात हे आमी च्या पिता आतां. गरम लागता. सो आमी चाय पिता. चाव आवयच गरम आहा. गोड जावच ना. टायम टायम एकूच कितलो चमचो. जाला. एकूच चमचो घातलेलो साखर. टायम मॅनेजमेंट करपाक जाय आमकां सारको. हय आमचे न्हू 2 आवयस आमगे 2 ट्युशनां येता भुरगे. हय लोवूच जाण. सो तेंगेले ट्युशन घेता मागीर आमचो ब्लॉग स्टार्ट करता म्हणल्यार आमकां टायम जाता. सो काल एक दीस आमी असो म्हणलें पळय तें म्हाजे च्यान बरयता हांव तेजे च्यान बरयता आनी आपली च्या बरी उरपाची. सो त्या ट्युशनाक 2 जाण येयला. आतां आमी मातशें च्या पिता म्हणून सांगलें. आशिल्लो आमी शूट करपाक वतले. आतां स्कूल बी स्टार्ट जालें न्हू. चल आतां आमी न्हू चाय खाता पिता मागीर मेळटा तुमकां. हय. हॅलो. हय तर न्हू आमी उदय चाव बी घेतली आनी मागीर आमी बसली. ते ट्युशन मातशें घेतले तेंचे आनी ते गेले 8:30 आनी आतां जाली 9 आनी आमकां लागला भूक. सो बट भूक लागली म्हणटकीर आमी डायरेक्ट वचून जेवपाक शकना न्ही. सो आमकां करपाचें आहा नुस्तें फ्राय. सो आमी नुस्तें फर्स्ट फ्राय करतली आनी मागीर जेयतली. हय आनी उदय कामार आमी तें नुस्तें भाजून हाडलें. नुस्तें भाजून हाडलें म्हणल्यार कशें जाता. तें नुस्त्याचें नांव न्ही एलापा काय कितें तरी तितलें आमकां खबर ना. तें नुस्तें अशें आहा की गरम खाल्यारूच बरें लागता. तें थंड मातूय बरें लागना. आनी उदय ते कामार निवले न्हू. सो कशेंशेंच लागलें सगळें. सो आतां फ्रेश भाजून बरें लागता जाल्यार पळयता. सो पळोवया तेंच नुस्तें काय वेल्ल्यो आसा काय कितें तें. सो फर्स्ट फ्रिजान एंड देन मागीर किचनान फ्राय करता नुस्तें. सो पळोवया कसले गे वेल्ल्यो आहा. कसले तेंच नुस्तें गे वेल्ले आसा. हे पळय तर तुमी
पोवपाक शकता हे पळय ते नुस्तें ते बांगुल्ल्यो आसा आनी वेल्ल्यो आसा तितल्यो मे बी आमी 2 जाल्यार 3 पीस कितें तरी भाजतली कित्याक चड नाका मम्मी. सो आमी येयले किचनान सगळीं मारता मारता बोवाळ बट आमी कितें तरी करपाक शकता आमी भाजता आमचे हे ते फ्राय नुस्तें. सो 2 पीस ओन्ली 2 पीस ते हेजे ते वेगळे फिश आहा ते लपतेकाच म्हाका जाल्यार नाका म्हाका सामकेंच कितें जालें आनी ना, काल तशें नुस्तें ना. उजरिल्लें न्हू. रोव सारको लाव. दोन पीस ते कितें तें नुस्तें तें म्हाका मागीर तांकां बांगडे आनी बांगुल्ले आनी वेल्ली खारो दवरी तो. सो मम्मीन खारो काडलेलो काडपाक बिकॉज मम्मीक याद नासली की वेल्ल्यो आसा म्हणून. सो आतां वेल्ल्यो भाजतली आनी हे कितें ते बांगुल्ल्यो 2 पीस. वेल्ले कितें करूं सगळ्यो भाजूं. हय गो ती आनी कोणा दवरता म्हाका बी जाय ती वेल्ली भाजलेली सगळो रवो हे करता न्हू मिक्स आनी हो मातसो खडे जाला सांगता. खाजो मातसो खडे मिक्स भाजी जाला हे सो हे नुस्त्याची. सगळें फ्राय करता आनी मागीर मेळटा तुमकां कित्याक हांगासर सारकें खारें घातल्या सायडीन प्लस ते बाबडे आनी वेल्ल्यो आनी तितून वेल्ल्यो बांगुल्ल्यो मागीर हे 2 प्रकारचे चार नुस्तें नुस्तें प्लस एका तेजेर. मम्मीक याद ना मम्मीन हारे बी भाजले आपल्याक सो इतले सगळे भाजता आतां. आनी हे दवरता न्हू उरलेले फ्रिजान सो उरलेले फ्रिजान. सो हे नुस्तें फ्राय जाल्लें आसा आनी ते वेल्ल्यो आनी खारें आशिल्लें तें जालें. आतां हे मातशें ना जालें तें ऑलमोस्ट. आतां आमी जेतली. सो जेवपाक आसा शीत वेल्यांची कडी आनी हांवें हे पीस घेतल्या आनी तेंच्या खातीर बांगुल्ल्यो आनी ते वेल्ल्यो. सो आतां आमी हे जेवन घेता.